राजेश बाबू ह्या दिसांनी एक व्हिडिओ व्हायरल जाता म्हणल्यार एक MLAचो हे सारके वर्स्ट व्हिडिओ म्हणटात जाल्यार तेजेर कितें तुमचें रिएक्शन? कशें आसा मरे, ज्यो गोश्टी आतां गोंयांत घडपाक लागलेल्यो आसा गेल्या खूब काही वर्सां पयलीं पळयता आमी, म्हणजे मॉलेस्टेशन म्हण, रेप केस म्हण किंवा अनैतीक संबंध म्हण कोणा कडेन म्हण हें आतां आनी वेगळेंच कितें तरी पळोवपाक गावलें. पूण हांव ती कृतीचें समर्थनूय करिना, विरोध ती वैयक्तीक लायफ ती न्हू. पण जेन्ना दुसरे पार्टीचे आपले म्हणजे काँग्रेस बीजेपीचेर पळय आरोप करता पळय, ताका अर्थ ना. कित्याक म्हणून अर्थ ना? हितून हमामे सगळे नंगे म्हणटा पळय, प्रत्येक जण इनवॉल्व आसा. तूं फाटलो इतिहास काडून पळयशी न्हू, सरकारान कितके आहा क्लीन इमेजीचे, विरोधी पक्षान कितके क्लीन इमेजीचे. सापडटा तो चोर, जो पर्यंत तूं सापडना तो पर्यंत. तुका सादें उदाहरण सांगता हांव. जेन्ना आमी घरा कडेन पळय तांदूळ वळटा, बासुमती आयल्यार आमकां धुवचें पडटा, सादें आयल्यार धुवचेंच पडटा. तशें हेंचे दाखोवपाचे दात एक आनी खावपाचे दात एक. हांव ज्या व्यक्तीचे जे आतां नांव येता तेजें हांव नांव घेयना, पण त्या व्यक्ती बद्दल हेंच्यांनी येता पळय ताका बदनाम करपाचो प्रयत्न केला किंवा करूंक सोदता. हेका गोंयकारांक कांय देणें घेणें ना. गोंयकाराचो तो प्रश्न न्हू. गोंयकारांक आयज कितें जाय? म्हारगाय कशी कमी जातली, पेट्रोल सवाय कशें गावतले, सिलिंडर सवाय कसो गावतलो, आमच्या घरान 4 गोश्टी सवाय कश्यो येतल्यो आमकां रस्ते सुरळीत कशे गावतले, आमची भुरगीं बाळां सेफ्टी घरा कशी पावतली, आमकां जॉब कशे गावतले, हो सगळ्यात म्हत्वाचो मुद्दो आसा. एखाद्या आमदारान किंवा राजकीय नेत्याचे कोणाचे कडेन लैंगीक संबंध किंवा तेजे एक व्हिडिओ व्हायरल जावप, तेजेर चर्चा करप, ते वर्तमानपत्रांत व्हडली हेडलायन करप, कांय अर्थ ना. लोकांक एंटरटेनमेंट हो. काही वर्सां पयलीं विष्णू भगवान एक नाटक बरयलें 3 पैशाचो तियात्र. सध्या तो चालू आसा काय दिसता. हो एक प्रश्न निर्माण गोंयकारांक पडलो आसा. तुका एक सादें सांगता, तूं सांग मरे म्हाका, हो जो व्हिडिओ व्हायरल करून किंवा प्रत्येक जण राजकीय व्यक्ती आपली पोळी बांदूंक सोदता पळय, हो सर्वसामान्याचो प्रश्न नाच जाल्यार. आयज जनता सारकी मरे कंटाळिल्ली आसा म्हारगाई बद्दल. तोच प्रश्न सुटावो करा मरे. असले नाका आसलेले उद्योग करून तेजे व्हिडिओ व्हायरल कर, तेका बदनाम कर, तो असो आसलो, तेका रिजायन जा. कितें जावपाचें आसा? रिजायन कोणी सांग जाय? जो मंत्री बिंत्री ते रिजायन जावकूच ना. ते सत्ता भोगता मरे. बरोबर. आनी ते सत्ताधारी पक्षान आसा मरे, तेंकां पयलीं प्रश्न तेंकां भायर काडा. मागीर जे विरोधी पक्षांचे कोण आसा आनी असली कर्मां करता पळय, तेंचे राजिनामा मागा. तेन्ना हांव म्हणटा तुमी कितें उलयता पळय तितून तथ्य आसा म्हणून. अननेसेसरी कोणाची तरी इमेज बदनाम करून सर्वसामान्यांक कांय फायदो जावचो ना. हो फक्त मरे खंय तरी जे फाटल्या दिसांनी स्कॅमां चालू आसली पळय, तो विशय डायवर्ट करपा खातीर हेंच्यांनी हो एका हायलायट करपाचो प्रयत्न करता. पण एक दिसना की एक बरो रिप्रेझेंटेटीव ते अशें कृत्य करपाक सांपडप म्हणल्यार एक लजेची गजाल म्हणून. हांवें तुका सांगलें न्हू, हांव तेजें समर्थनूय करना, विरोधूय करिना. कित्याक हांवें वैयक्तीक कांय पळोवंक ना न्हू. जेन्ना म्हाज्या दोळ्या समोर येता तेन्ना म्हणूंक शकता. पण ज्या व्यक्तीन कोणी केला, तो ज्या व्यक्ती जो एक बऱ्या पोस्टर आसलो, सद्याय तो बाबा एका मतदारसंघ प्रतिनिधी करता, तेणी करप एक कृतीचें समर्थन करिना. पण तेणी केलां तेणी आतां ऑलरेडी पुलीस कंप्लेंट जाल्ली आसा. दुसरी मोठी गोश्ट आसा, जेन्ना पुलीस कंप्लेंट जाता, जो एक्युजाचो मोबायल पुलिस कस्टडींत आसता, तेन्ना तो व्हिडिओ व्हायरल कसो जाला, तो व्हिडिओ व्हायरल कितें जाला तो अशे लोक प्रश्न करता. पण तेणी केलां पळय एकदम चुकीचें. जो मनीस एका मतदारसंघाक तूं प्रतिनिधी करता, तर लोकांक कितें सांगूंक सोदता तूं? तुका जेन्ना लोकांक निवडून दिल्लो आसा, कितें म्हणून आपल्या मतदारसंघाची भुरगीं सेफ्टी याची, आमच्या भुरग्यांक जॉब गावचे, आमकां लायट बरी दिवची, रस्ते, तूं तर अशी कर्मां करपाक लागलो जाल्यार सर्वसामान्य कितें करपाचें? तुज्याच मार्गार वचपाचें काय म्हणटा? हो एक प्रश्न आसा. तरी सुद्दां हांव म्हणटा हो इशू सर्वसामान्याचो न्हूच. पण एक पळयत जाल्यार तेणी कोणाक मॉलेस्टेट करूं ना, कोणाक तेणी